नमस्कार सगळ्यांक येवकार गोमंतक टीव्हीच्या लाईव्ह ह्या अपडेटान तुमकां सगळ्यांक येवकार 20 डिसेंबराक झेडपी इलेक्शन जाले आणि तुम्ही सगळ्यांनी पळयले की लोकांनी बरो असो प्रतिसाद दिवन 70 पूज्य म्हणजे 70 पूज्य 81 जे पर्संटेज जी आसा ती लोकांनी म्हणजे मतदान केले अशें आमकां कळपाक दिसता। त्याच बरोबर आमी जर पळयले जाल्यार आयज जो दीस आसा तो सगळ्या कॅन्डिडेट खातीर म्हणजे सगळे जे पार्टी आसा तांचे खातीर खूप महत्वाचो आसा। कारण म्हटल्यार 22 डिसेंबराक काउंटिंग जातले अशें सांगलेले आणि तो दीस जो आसा तो आयज आसा। सध्या 8 वरांचेर सुरवात जालेले हे काउंटिंग जे आसा ते सुरू आसा आणि आयज रिझल्टाचो दीस सध्या आमी आसात ती म्हटल्यार तिसवाडी तालुक्यांतले ओके तुम्ही जर आता माझ्या फाटल्यान जर हांगासर पळयत जाल्यार हांगासर सध्या लोकांनी आपली हजेरी जी आसा ती लायिल्ली आसा। कारण म्हटल्यार जे कॅन्डिडेट आसा तांचे कोण तरी वेल विशर्स आसतले किंवा तांचे तांकां साथ दिवपी जे लोक आसा ते आमकां फाटल्यान हांगासर पळोवपाक मेळटा। आपलो जो कॅन्डिडेट आसा तो येयल्या उपरांत तांकां माळ किंवा तांचे सेलिब्रेशन करपा खातीर हांगासर लोक आमकां दिश्टी पडटा। तेच प्रमाणे जर आमी फाटल्यान पळयले जाल्यार हांगासर पुलिसांचो फोर्स सुद्धा आमकां दिश्टी पडटा। तेच बरोबर सध्या भितून म्हणजे जे आसा ते आमकां वचपाक मेळना। कारण म्हटल्यार फक्त मोबाईल किंवा कॅमेरा जो आसा तो भायर दवरून आमी भितून वचपाक जाय ती सुद्धा आमी अपडेट तुमच्या मेरेन घेवन येतली। आता जर आमी पळयले जाल्यार 15 सेंटरां जी आसा ती आख्या गोंयभरात आसा आणि ह्या 15 सेंटरांचेर सध्या 8 वरांचेर सुरू जाल्लेले हे काउंटिंग जे आसा ते नॉर्थ गोवान आसतले किंवा साउथ गोवान आसतले सुरू जाल्लेले आसा। फुडली अपडेट जी आसा ती आमी तुमच्या मेरेन पावयतलीच। जाल्यार सध्या म्हणजे आमी जर पळयले जाल्यार 2015 म्हणजे 70% कमीत कमी जाल्लेले। त्याच प्रमाणे 2020 सुद्धा खूप कमी असे म्हणजे मतदान जाल्ले। जाल्यार ह्या जर वर्साचे म्हणजे 2025 समज जर आमी मतदान पळयले जाल्यार 70%कून वयर हे मतदान जाल्लेल्याचे आमकां पळोवपाक मेळटा। आणि आमी जर म्हणजे नॉर्थ गोवा आणि साउथ गोवा पळयले जाल्यार डिचोली जे आसा तातून सगळ्यात जास्त जे आसा ते मतदान जाल्ले आमकां पळोवपाक मेळटा। जाल्यार साउथ गोंयान नावेली ह्या मतदारसंघान चडान चड कमी जे आसा ते मतदान जाल्लेल्याचे आमकां पळोवपाक मेळटा। जाल्यार सध्या लोकांचे हांगासर आमकां उपस्थिती पळोवपाक मेळटा। त्याच प्रमाणे पुलीस फोर्स सुद्धा हांगासर आसा। जाल्यार म्हणजे जशे जशे काउंटिंग जातले त्याच प्रमाणे तशे तशे आमी तुमच्या मुखार ही जी अपडेट आसा ती घेवन येतले। म्हणजे खंयचो कॅन्डिडेट मुखार आसा किंवा खंयचो कॅन्डिडेट फाटी आसा, खंयची पार्टी मुखार आसा किंवा खंयची पार्टी फाटी आसा, हे जी अपडेट आसतली ती आमी तुमच्या मुखार घेवन येतली। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। कॅमेरामॅन हर्षन नळेकळा सयत हांव वर्षा आश्वेकर।